नमस्कार. ब्रेक अवरात तुमका येवकार. आयच्यान विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाला. फुडले 5 दीस सगळे खडाजंगी असतली. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांची वेगवेगळे इश्यू डिस्कशनां येतले. वेगवेगळे प्रश्नांचेर तुगे वादावादी जातली. आणि पहिलो ब्रेक अवर ह्या अधिवेशनाचो घेऊन आम्ही आयल्यात आणि 2 मानेस्त आसात आमचे बरोबर जे राज्यपालांच्या आयच्या अभिभाशणाचेर आमचे बरोबर चर्चा करतले. पयली आसात सत्ताधारी पक्षावटेच्यान फातोड्डेचे आदले आमदार, फाटली विधानसभा गाजयिल्ले असे भाजपाचे फुडारी आणि सद्याक जे भाजपाचे प्रवक्ते आसात आणि ताजे शिवाय आनी अशी कितलीशीच पदां तांचे कडेन आसात ते भाजपाचे फुडारी दामू नाईक. स्वागत तुमचे. आणि दुसरे आसात आमचे बरोबर डी फॅक्टो ओपोजिशन लिडर जे तेच उलयतात आणि ह्याही अपेक्षा की ओपोजिशन म्हण घडये आमकां तांचे कडच्यानूच सगळ्यांत चड अपेक्षा आसा ते अलेक्स रेजिनाल्ड. दोगी जाणांचे स्वागत तुमचे. विल स्टार्ट विथ ओपोजिशन. स्पीच गव्हर्नराची खूब इफेक्टीव आशिल्ली, रियलिस्टीक आशिल्ली आणि मातशी इमोशनली आशिल्ली. हाव इज ओपोजिशन एनालायझिंग इट? आर यू हॅपी विथ वॉट हिज गव्हर्नमेंट इज डुईंग? Actually, if you go to see, the last time the speech was even better. So, speech better also means he's not going to be actually delivery. So, I have got nothing much to say, but I can tell you that it is not a very good speech. Why are you saying it is not a very good speech? Because कारण हे जे भाषण असता, it practically sets the agenda for functioning of the government. If you go to भितर जे points ताणे highlight केल्या, those are practical points. Why are you saying it is a bad speech? If you go to see, there are a lot of things which you have missed out. Now, Lokayukta, then for example, your regional plan. For example, there are other issues which need to be addressed, especially the law and order situations had to be addressed. There are a lot of other things which were more important, so which have not been addressed. You are saying that government has conveniently excluded debatable issues from this speech. That is why it has tried to bring emotion into the speech. दामू, इमोशनल ट्रॅकाचेर व्हेला लोकांक सरकारान आणि जे मुद्दे खरेच मॅटर करतात लायक लॉ अँड ऑर्डर किंवा रिजनल प्लॅन सोयीस्कर रितीन कुशीक दवरल्यात. ना सगळ्यात पहिली म्हटल्यार गव्हर्नराचें जे अभिभाशण आसा त्या अभिभाशणान भितर एक गव्हर्मेंटाचें रिफ्लेक्शन जाता आणि एक्चुअल गव्हर्नराचें अभिभाशण म्हटल्यार बजेट न्ही. तर बजेट हें आसता तें बजेटरी प्रोविजनान भितर सगळ्यो गोश्टी करता आनी तेन्ना फुडाराक वता. ओपोजिशन जे म्हणटात की लोकायुक्त ना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता थर्ड पॅरा तातूंत भितर ऑलरेडी लोकायुक्ताचेच बद्दल म्हणिल्लें आसा. तातूंत भितर लोकायुक्ताचें ऑफिस सेटअप जाल्लें आसा विथ मॅन पावर आनी सगळें, आनी हायकोर्ट बॉम्बे ऑलरेडी रिकमेंडेशन करून सगळें धाडिल्लें आसा. आतां अभिभाशणान जे जे कितें मुद्दे आसा ते सगळे पॉझिटिव्ह मुद्दे आसा. आनी आतां सद्या तरी 10 म्हयन्याचें सरकार जालां. 10 म्हयन्याच्या सरकाराचेर रोखडोच ट्रेलराचेरच सगळे पिक्चरी स्टडी करप हें बरोबर. रिजनल प्लॅन आणि एट द मॅक्स सद्याची परिस्थिती लक्षात घेतल्यार लॉ अँड ऑर्डर हे 2 विशय टच जावपाक जाय आशिल्ले दिसता जे ओपोजिशनाक खटकले. जाल्यात परत एकदां ताणें रीड करचें जाल्यार तातूंत भितर पोलीस फोर्स आसा पळय न्ही तो स्ट्रेंथन करपाक जाय म्हणून मान्य केल्लो आसा. तातूंत भितर पोलीस मॅनपावर 20% वॅकन्सी टू बी क्रिएटेड आनी त्याच बरोबर थर्ड ती रिजर्व बटालियन आसा ती बटालियन घेवपाक जाय हेंय तातूंत भितर मेन्शन केल्लें आसा. परत त्याच बरोबर एक पॅरा तातूंत हेंय सांगिल्लो आसा की कॉन्स्टेबल घेवपाचो किंवा PSI आनी बाकीचे जे सिलेक्शन प्रोसेस आसा ताका 2-2 वर्सां 2.5 वर्सां लागतात म्हणून तेय बीन अभिभाशणान आयच्या अभिभाशणान गव्हर्नरान आपल्याला सांगिल्लें आसा. So you are saying all the issues are tackled. For example, policing, law and order situation. Every time it is not fair. It's almost 9 months. Almost 10 months, I don't know how many exactly to be precise. But if you speak the truth, for a person like Manohar Parrikar, who is the chief minister, it doesn't require so much of time. Law and order situation, 20%. Remember one thing, in 9 months, in 8 months or 6 months, 20% is generally the retirement of every department. Generally the case. So it is not a figure which you have to think like because of that the law and order situation. Funny in म्हणजे एक बाबा 20% उणे हा म्हणून पोलिसिंग सारखं जायना. No, you cannot excuse. की 10 महिन्या भितर इवन 20% उणे हा जाल्यार दॅट इज नॉट एक्सक्यूज. तुझे म्हणजे फक्त 10 महिने जर झाले असे जर म्हणतात ते दिगंबर कामतीक म्हळ्यार कथा येता. मनोहर पर्रीकार म्हणप न्ही. कथा दिगंबर कामतीक म्हळ्यार कथा येता. कोणाकू म्हळ्यार कथा रिजिनालला म्हळ्यार कथा येता. पण मनोहर पर्रीकार म्हणप न्ही. एक चुकीचो समज घालतात की मनोहर पर्रीकार म्हटल्यार जादूगार. हे एक चुकीचे भितर घालता की मनोहर पर्रीकार त्या राज्यार बसलो की रोखडे जादूची काणी फिरयतलो आनी फाल्यां सगळें जातलें. फाल्यां रोखडे काडटले आनी तुमी काही गोश्टी म्हणटले फाल्यां जावपाक जाय अशें ना. त्या कायद्याच्या प्रक्रियेंतल्यान सगळें वचपाक जाय.
मायनींग इफेक्ट जावन सुद्दां जे गव्हर्मेंट ट्रेजरी जी आसा ती वेवस्थीत तितलो पंपींग जाता रेवेन्यू हें कोणूच उलयनात. फाटल्या 7.5 वर्सान देन गव्हर्मेंट काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान जी पळय सगळी कितें पापा केल्या ती धुवपाकूय बी टायम लागता. इट इज लायक ओदोळ हांवें म्हणिल्लें त्या भशेन एक रूम आसा त्या रूम जर पयलीं तर त्या रुमान तूं रावपाक गेलो जाल्यार फाटलें सगळो चिखल निवळ करपाक जाय आनी मागीर तूं निवळसाणीन सगळ्यांक बसयतलो आनी वेवस्थीत जेवण करतलो. आतां 10 म्हयन्यां भितर सगळेंच जालें म्हणटा. म्हणजे फाटलें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, फाटले अनेक फायली आसा त्यो स्टडी करपाच्यो आसा. सो म्हणून एका रातयान भितर काही गोश्टी जावं तांचो चिकोल निवळ करपाक तुमकां कितलो टायम जाय? बहुतेक आनी एक वर्सभर तरी वतलें. आनी एक वर्सभर चिकोल निवळ करपाक वतलें? तुमकां सांगता आयच्या घडयेक फिगर्स सांगतात की गोंयचेर 7,000 कोटीचें लोन आसा. आतां 7,000 कोटीचें लोन म्हटल्यार प्रिन्सिपल अमावंट 350 कोटी आनी 700 कोटी इंट्रस्ट रुपया 1,050 crores रुपये ह्या गव्हर्मेंटान पे केले. त्याच बरोबर फाटली पळय जी सगळी पळय रिणां आसा ती रिणां फारीक करता. म्हणजे NTPLक इलेक्ट्रिसिटी NTPLक पयशे दिले, तुगेले रिलायन्साक पयशे दिले, फाटली GSRTC पयशे दिले. हे सगळी भरप चल्ला. हय तें सगळें भरप चल्ला. पण हें सगळें करतना फाटली त्या बरें स्पील ओवर काम आसता ती प्लॅन. रेजिनाल्ड म्हाका एक गजाल सांग, मायनिंगाचो मुद्दो दामून काडलो. फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट हॅज कम आउट विथ स्टॅटिस्टिक्स आणि सम ग्लेअरिंग स्टॅटिस्टिक्स. I will continue once more. I'll just take over the revenue. Revenue म्हणटा आसतना every successive government has got a debt. Even when last time when Manohar Parrikar was the chief minister and when the Congress government took over, there was an extreme amount of debt. It's not the case that Manohar Parrikar was a magician at that time and he didn't have any debts. तू किती म्हणटा तुम्ही तांचो चिकोल निवळ केलो म्हणून ताणें तुमचो चिकोल निवळ करपाचो? See, तेंच चिकोल आमी म्हणलो ना. तेच म्हणटाय चिकोल 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 मोडिता. बाबा चिकोल बंद करपाक मोडपाक बंद करे आनी तुमगे एडमिनिस्ट्रेशन चलय. तुम कोण हें करना की बाबा तुम कॅश करूं नये आनी मागीर उलयता आसतना म्हणनाका की काँग्रेसी मदीं अशें कोण काँग्रेसी मदीं तें गाणें तेंगे कांय काडलो ना. म्हाका सांग अलेक्स, हांव मदीं फकत आमगे काँग्रेसाक गाणी हांव मुद्दम कित्याक लागून पॉयंट येता रेवेन्यू कडेन पॉयंट येता. तूं बारीक म्हणटलो न्ही ते पर्रीकराच्या टायमार तें नाशिल्लें आनी हें नाशिल्लें काय म्हणून. हांव तुका फक्त रिणां सांगता. रिणां जेन्ना 2000 तुगेलें 9 जालें 5,108 crore आशिल्ले. 2010 जालें 5,623 crore जालें. 2011 6,077 crores जालें आनी 2012 हें सगळें करतना 7,000 crores प्लस जालें. इतलें आसतना सुद्दां आयचे डेटीक इट इज अ मनोहर पर्रीकर बीजेपी गव्हर्मेंट आयचे डेटीक बाय डिसेंबर कमर्शियल टॅक्साचेर 1,400 6th पे कमिशन लायबिलिटी आशिल्ली. हय ती तेन्ना कोणे काडली ती कोणे काडला ती आमी कॉमेस केल्या आमकां लागल्या. It is during our time when we had to pay all the liabilities. कितली आशिल्ली ती सांग म्हाका. I am talking of one department of KTC only which I was there. It was more than 15 crores of rupees. आयज गव्हर्नराच्या एड्रेसान भितर गव्हर्नर जेन्ना अभिभाशण करतालो तेन्ना मायनिंगेचो इफेक्ट 1,000 to 1,500 crores जावन सुद्दां रेव्हेन्यू पळय जाता आमकां डेफिसीट ना. म्हाका एक अलेक्स सांग, गव्हर्मेंटान फर्स्ट टायम मायनिंगाचेर ग्लेअरिंग स्टॅटिस्टिक्स दिल्यात. डायरेक्ट लॉस ऑफ 1,000 crore, इनडायरेक्ट लॉस ऑफ 450 crores, मोर देन 1 lakh people जॉबलेस आणि डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन 3,50,000 people. आणि एक गजाल गव्हर्मेंट सांगता की आमचो सिन्सियर इंटेन्शन आसा लिगल मायनिंग सुरू करपाचें आणि थंय तांकां ओपोजिशना कडच्यान कांयच रिस्पॉन्स मेळना. लिगल मायनिंग सुरू करपाक कोणागेलें ऑब्जेक्शन ना. आवर पार्टी हॅज गॉट नो ऑब्जेक्शन. पर्सनली पार्से इवन आय डोंट हॅव ऑब्जेक्शन. बट म्हणनाका आपण लिगल आहा, आपण कितकोत तें लिगल आहा आनी तें आडायताय म्हणनाका. तूं जर तर लिगल आहा रेजिनाल्दान प्रमोदान आनी धामून हाडपा जायना. Am I clear on that? So I am of the opinion, I am with the government as far as legal mining is concerned. You start legal mining. Legal mining are various aspects. There are other aspects. It is a state treasure. Don't tell me it is not somebody else's treasure. It is a treasure. Why are you not addressing the issues? Okay, what has been robbed? Or rather what has been looted? Or rather what has been has to be recovered from the mine owners? You recover part of it. Set the process in motion. तुका दिसता कॉन्फिडन्स आसा की ओपोजिशन मायनिंगाच्या मुद्द्याचेर तुमचे बरोबर फुल्ली आसा म्हणून? ना निकालच ना. जर हें सगळें जर आशिल्लें जाल्यार त्या रोखडें पत्र धाडून तें सगळें आडोवपाचें नाशिल्लें.
तांकां रोखडी सेंट्रल एम्पावर कमिटी याद जाता आनी थंय पत्र घालतात आनी मदीं खूब घालतात सी मायनिंग सुप्रीम कोर्टान गव्हर्नमेंट हो डायरेक्ट एलिगेशन तुजेर गव्हर्नमेंटान कितें प्रयत्न केलो एक्टिविटी सुरू करपाची की तूं सारको आमदार पत्र बरयता आनी ते ब्लॉक करपाक पळयता परत हांवें आतां सांगिल्लें तुका तूं जर तर कायद्यान आहा जाल्यार म्हज्या सारक्या आमदारान कितें करून जाता कित्याक पयलें मनोहर पर्रीकारान म्हणल्यार रेजिनाल कोण काय म्हण ताजो मुद्दा तुवें पत्रच कित्याक बरोवपाक येता म्हण कित्याक इरेग्युलेरिटी जायनी गेल्या त्या टर्मांत तो म्हणटालो मनोहर पर्रीकर म्हणटालो की इरेग्युलेरिटी आपण दाखोवन दिल्ली कोणें एक्शन केलें ना तेका लागून इतली इरेग्युलेरिटी जाली म्हणटालो न्ही तो पयलो आतांय म्हणटा सो हांव कितें म्हणटा मागीर मुखार हांवूय आमदार आसलो म्हाका विचारपा नाका तूं कितें करतालो तूं म्हणटात की यू आर जस्ट एक्सरसायझिंग युअर रायट टू क्वेश्चन नो आय एम एक्सरसायझिंग माय रायट एज एन MLA to see that irregularity which is not done might not create further complications to the Supreme Court ruling and mining gets longer delayed. Good. ओके हांव म्हणटा हें फक्त आतांच कित्याक हें आतां 10 म्हयन्यान कित्याक तूं कितें म्हणजे तुमी बंद कित्याक तोंड कित्याक धापून उगी रावले फाटले 5 वर्सांनी मुगे रिकॉर्ड कार्ड असेंब्लीत एवरी असेंब्ली आय हॅव स्पोकन अगेन्स्ट मायनिंग रिकॉर्ड कार्ड असेंब्लीन उलोवप वेगळें आनी थंय सुप्रीम कोर्टात पत्र घालून आडोवप वेगळें सुप्रीम कोर्टान असेंब्लीन हांवूय उलयलां असेंब्लीन सगळे उलयता असेंब्ली इज अ डिबेटींग स्टेशन त्या जाग्याचेर एक संसदेचे पवित्र सभागृहान भितर ते डिबेटी जावचे असतात ते सेंटर आनी ज्या जाग्याचेर भितर एक सांगता एक सादी सुद्दां कंप्लेन आसा समजा तुवें आतां पत्र दिलें तें म्हणून न्ही एक बेस्ती की हांव एक म्हणटा फॉर एग्जाम्पल तुका घेता भितर मागीर तूं राग धरचो ना म्हणून की तुवें अमूक पुलिशेक सांगता की हांव पत्र बरयता की आतां तुज्या बोल्सान 5,000 रुपया आसा म्हणून आनी हांव बेश्टेंच पत्र बरयता तुज्या बोल्सान 5,000 रुपया ना पण तो पोलीस त्या कंप्लेनीचे कॉग्निजन्स घेतात तुका तें आडयतले तुका तपासतले तुका अर्दवर दवरतले सेम ते करतात जे मनोहर पर्रीकर फाश करपाक सोदतात तातूंत भितर एक पत्र घालतात आनी तुका अर्दवर आनी दवरतात म्हणजे हे व्यवसाय तुम्ही सरकारान कितें बरें करपाक आडायत जाल्यार आतां एक सांग म्हाका आतां सुप्रीम कोर्ट ओपोजिशन नॉट कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशन लेट अस सपोज वॉट एवर यू सेइंग इज द ट्रूथ why has the government not gone to the Supreme Court, filed the affidavit, gone and record baba amgi irregularity itli zalya itli zalna this you allow us to start this you don't allow us to start why it took 8 months for the government to go to the Supreme Court 8 or 5 months whatever where is the question anek munta Congress empowered committee I am asking one simple question Congress empowered committee jo तर easy munta जाल्यार तो कोणाकी इरेग्युलेरिटी काडपा येयला दिगंबर कमिटीके गव्हर्मेंटाके काडपा येयला वो मनोहर पर्रीकाराक गव्हर्मेंटाचे इरेग्युलेरिटी काडपा येयला सिंपल क्वेश्चन डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स तुका जाय तें बरें दिसतें उलोवपा ना कित्याक सदां ऑपोजिशना 5 वर्सां फकत लोकांक सांगून आज पासून तीच हॅबीट गेली ना रॉंग सांगपाची एक गजाल आसा सुप्रीम कोर्ट इज अ सामकी लास्ट तुजे एपेक्स बॉडी बरोबर सो शेवटी तुका थंय वचपाक जाय आतां एक आसा जेन्ना 2 म्हयन्याक सगळें सस्पेन्शन करून दवरून सगळें सेग्रिगेट करून सगळें करपाक गेल्ले त्या वेळाचेर EC सगळ्यो भायर उडयल्यो आतां हे सगळे जे आसा ते कॉम्प्लिकेटेड विशय आसा पळय न्ही ते कॉम्प्लिकेटेड विशय थरली स्टडी करून सगळें आतां आसा बाबा आयज हें बंद हातूंतल्यान आतां बरें आनी वायट आसा तें भायर काडुया आमी आयज पासून म्हणिल्लें आसा लिगल मायनिंग सुरू जावपाक जाय तुमचे सगळेच लिडर ऑन रेकॉर्ड आसात की मदींच हांगा लायसन नासतना काडल्यो हांगा एक फोन म्हाका एक सांगता मुद्दम सांग कारण गव्हर्मेंटा भितर 2 गजाली ज्यो राज्यपालान ह्या विशया संदर्भात सांगल्या त्यो एक म्हळ्यार रिहॅबिलिटेशन स्किम्स आनी दुसरी म्हळ्यार तुगेल्यो पॅकेजीस जेन्ना सुरवात केल्या राज्यपालाची भाशणाची सुरवात जाल्या कितली रीण आसा कितलो बोजो आसा हाजेर अशी परिस्थिती भितर सरकार तांकां खरेंच रिहॅबिलिटेशन पॅकेज आनी ते म्हयन्याक 3 ते 6 हजार रुपया हें दिवपाची परिस्थितीक आसा काय हो सरकाराचो फक्त हावेस जो घडये फाल्यां प्रत्यक्षाक येवचो ना आमी लोकां फुडें एक जाहीरनामो घेवन गेले ते जाहीरनाम्यांतली प्रत्येक उतरां आसा ती आमी कंप्लीट केली आमी लाडली लक्ष्मी म्हटलें लाडली लक्ष्मी कंप्लीट केली गृहलक्ष्मी म्हणलें गृहलक्ष्मी लोकां फुडें व्हेलें आधारभूत खंय किंमत दिवपाक जाय आधारभूत किंमत दिली ज्यो ज्यो गोश्टी आमी तातूंत बरयल्यो तितल्यो दिल्यो